सुदीन म्हणटा भाजपा वतली सिंगल डिजिटाचेर फुडले विधानसभेत मोगो सोडून गेल्लो आमदार केन्नाच परत येना वेचून. चर्च कोणाचीच एजंट न्हय, केन्नाच सांगना कोणाक मत मारते. चर्चीच्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेचो फटको बशिल्लो काँग्रेसीक 2012चे वेंचणुकेत. 25 वर्साचो गोंयचो फोटोग्राफर हर्ष कामत करतलो भारताचे प्रतिनिधित्व पोर्तुगाला. जातले ताच्या 27 फोट्यांचे प्रदर्शन 8 मे सावन 30 मेरेन. येवकार, हांव सुवर्णा खेडेकार. पळयात खबरो विस्तारान. मोगो पक्ष सोडून वता तो केन्नाच परतून वेंचणूक जिखना आनी हाची जिती जिवी उदाहरणां म्हटल्यार रमाकांत खलप आनी प्रकाश वेळीप. तीच परिस्थिती मोगो सोडून गेल्ल्या बाबू आजगांवकार आनी दीपक पावसकाराची जातली आनी फुडले वेंचणुकेंत तर भाजपाय सिंगल डिजिटाचेर वतली हो दावो केला मोगोचो एकसरो आमदार आनी फुडारी सुदीन ढवळीकारान. 1999चे वेंचणुके मेरेन रमाकांत खलप आनी प्रकाश वेळीप हे सातत्यान मोगोचे आमदार म्हणून वेंचून आयिल्ले. पूण 2002चे वेंचणुकेत खलप काँग्रेसीचो उमेदवार जालो जाल्यार वेळीप भाजपाचो. तेन्ना सावन आज मेरेन हे दोगय वेंचणूक जिखपाक शकले नात. बाबू आनी पावसकाराचे बाबतींतय ह्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती जातली अशें सुदीन म्हणटा. पक्षान तांचे आड अपात्रता याचिका घालपाचें थारायलां. आमचे आमदार जे पळून गेले, रातचे भर रात्री दरोडो घालून गेले, त्यांचेरूय डिस्क्वॉलिफिकेशन आमी घालतले. त्या बद्दल दुमत ना. ते केन्ना जातले हेय आमकां खबर ना, कारण स्पीकर तांचो आसा. हायकोर्ट जे डिसिजन दिता ते आमकां मान्य आसतले. जे थंय गेल्या ते परत निवडून येवपा खातीर ना. मोगो पक्षान जे मनीस आज पर्यंत अशे केल्ले आसा ते केन्नाच परत निवडून येवना. ताजें उदाहरण इज आमचो रमाकांत खलप आनी प्रकाश वेळीप. हे ताजें उदाहरण आसा 2002तले. आनी हे खंय तरी बंद जावपाची आवश्यकता आसा आनी तो जातलें. सुदिनाचे मतान भाजपाचे दोनय लोकसभा सीट वतलेच. पूण फुडले विधानसभा वेंचणुकेत भाजपा आमदारांचोय आंकडो 10 परस उणो जातलो. 2017चे वेंचणुकेत भाजपाक 13 सीट मेळिल्ले. तांकां मोगो पक्ष हे कितें हें आतां दिसून येतलें. साऊथ गोवा सीट आनी नॉर्थ गोवा सीट काही मतदारसंघ जे मोगो पक्षाचो दबाव आसा त्या मतदारसंघात जी लीड मेळटली काँग्रेसी ताचे वयल्यान एक सिद्ध जातलें की मोगो पक्ष असल्या शिवाय भारतीय जनता पक्ष मुखार वचूं शकना. ह्या फावटी साऊथ गोवा सीट आसा तातूंत मोठ्या फरकान काँग्रेस पक्ष जिखतलो, कारण मोगो पक्ष फोंडा तालुक्यात एक इतिहास निर्माण करतलो आनी हो इतिहास तुमकां दिसतलो. 23 तारखेपर्यंत आमी रावया. ताजो निकाल आयले नंतर तांचे सगळ्याचे राजकारण्याचे सगळ्याचे दोळे उगडटले. तशें हांव फाटल्या फावटी म्हणटालो की ते 21 वयल्यान 2 फिगर 10चे आसपास येता, एका फिगराचेर पावता. पूण चुकून ते 13 जाले. हाजे फुडें जर परत इलेक्शन जाली जाल्यार भारतीय जनता पक्ष वील गो डावन टू सिंगल फिगर. मोगो पक्षान लोकसभा वेंचणुकेत आनी पोट वेंचणुकेत काँग्रेसीक तेंको दिलो खरो, पूण हो निर्णय मना आड वचून घेवचो पडलो अशें सुदीन म्हणटा. दवरून आमकां काँग्रेसीक सपोर्ट केलो, कारण शेवट खंयचो पक्ष बरो टिको हें म्हजें कर्तव्य आसा. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. पाद्री काँग्रेसीचे एजंट म्हणिल्ले खातीर आम आदमी पार्टीन चर्चीची माफी मागपाक जाय काँग्रेसीन मागला. काँग्रेसीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हणटा, कोणाक मत दिवचे वा दिवचे न्हय हे क्रिस्तांवांक चर्च सांगना, पूण चर्चीची मार्गदर्शक तत्वां उमेदवाराचेर परिणाम करता. जशें 2012चे वेंचणुकेंत चर्चिल भ्रष्टाचाराच्या विरोधान मतदान करात अशें म्हणिल्लें आनी ताचो जायत्या उमेदवारांचेर परिणाम जाल्लो अशें आलेक्स म्हणटा. काँग्रेसीक मतां दिवपा खातीर प्रवृत्त करपी चर्चीचे पाद्री काँग्रेसीचे एजंट अशें आपाचो फुडारी एल्विस गोमसान म्हणिल्लें. रेजिनाल्डाच्या कोतान एल्विसाचें हें उलोवप अपरिपक्वतेचें लक्षण. 2012 आख्खे गोंयांत पाद्री उलयल्ले आनी कितें सांगलो पाद्रीनी, करप्ट आनी दोज इनवॉल्ड इन स्कॅम्स तेंक भायर मारप. बीजेपीकली तेन्ना कॅम्पेन सेम आशिल्ली आनी तेन्ना 2012
आमी सगळे भायर पडले म्हणजे काँग्रेस हांव जिखून येयलो पण काँग्रेस आमदार भायर पडले. इतली कॅम्पेन जाली इगोजीची की सगळे आमदार गेले आनी BJPन क्रिस्तांव आयले. तेजो आम आदमीन कांय उलोवना, आम आदमी पार्टीन कांय उलोवना, नाय मो BJPन कांय उलोवना. आमी कांय उलोवं नाय. आमी समजलें की खंय तरी आमची चूक जाली, आमी घरा वचपाचें. आनी आम आदमी पार्टीन एलिगेशन केलां की दोग तीग जाण पाद्री खंय सारके काँग्रेसी एजंट आहा. हांव सांगो सोदितां ताका आम आदमी पार्टीक, तुमकां कळ्ळें तुमी डेपॉझीट देखून पेडे जाता न्हू, तुमी 15,000 वोट घेवपा नाय म्हूण कळ्ळें तुमकां. तुमी आतां कमेंट्स केलें पयलेंच सांगपाक कारण कित्याक पडपा तें तुमी चर्ची कडेन एपॉलॉजी आहा ती तुमी मागाय पयली, कित्याक तुमी उलयले आम आदमी पार्टी. जे म्हणटाले आपण सेक्युलर म्हूण, जे म्हणटाले आमी BJP एजंट न्ही म्हूण, कळटाय तुमी कोण ते. आनी आतां तुमकां सांगो सोदिता की जें काम फादरी करता, हांव सांगत तुका इवन फादर गोसेसांवाचे पड इश्यू जाला, फादर गोसेसांवूय आसलो त्या तोणाक 2012 घरा कोण भ्रश्टाचार आहाय स्कॅम आहाय तांकां भायर मारलो. बट वी आर स्टील देर. आमी आज पासून कोणाचें कांय उलयलें ना, नायमू फादरीचें उलयलें ना, दुसरे रिलिजनाचें उलयलें ना. आमी सदां म्हणटा की वी आर प्रावड टू बी, हांव सदां म्हणटा आनी आमी सदां म्हणटा वी आर प्रावड टू बी इंडियन्स. We are proud to be in a country where there are a lot of majority community people. Aam Aadmi Party should apologize to the priest and to the church or whoever whoever they have spoken against. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. मुरगांव पालिकेन सत्तेचो शिगमो चालू आसा. एकाच पक्षाच्या 2 पॅनलां मदीं संघर्श चल्ला. आदलो नगराध्यक्ष दीपक नाईक म्हणटा आपल्या कार्यकाळान आपणें बरेंच काम केलां. पालिकेक स्थिरताय दिवपाक ताचो व्हड हात आसा. दीपक म्हणटा फकत ताणेच 3 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय केला आनी त्या उपरांत आप खोशयेन तें पद सोडलां. पालिका संचालनालया कडल्यान पालिकेक सगळ्यांत चड फंड आपणेच हाडून दिला अशें दीपक नायकाचें म्हणणें. वास्को शारांत उदरगत जावंक ना ह्या क्रितेश आनी हेरांच्या आरोपाक ताणें जापो दिल्यो. नगराध्यक्ष क्रितेश गांवकार आनी उपनगराध्यक्षाचेर अविस्वास थाराव हाडल्या उपरांत ही आरोप प्रत्यारोपाची सुरसुरी आनी बाण सुटपाक लागल्यात. म्युन्सिपालिटीन सगळ्यो व्हेकल कंडम जाल्लेल्यो, गार्बेज प्रॉब्लम आसलेलो, व्हेकल मेळनासलेले, ब्रेकडावन जाताल्यो. हांवें 4 कंपॅक्टर घेतले विथ द हेल्प ऑफ अर्बन मिनिस्टर तेन्नाचो फ्रांसीस डिसोजा. 4 कंपॅक्टर घेतले, 4 झेनॉन गाडयो घेतल्यो, 2 ओपन ट्रक घेतले. हे अचिवमेंट न्हू. एवरी टायम आमी JCB हायर करताले. वयलो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर जेन्ना गार्बेज आसा तेन्ना JCB हायर करताले आनी लॅक्स ऑफ रुपीज आमी ताका रेंट पे करताले. हांवें JCB घेतली. हे अचिवमेंट न्हू. आनी रिजायन दिवच्या पयलीं 8 कोटीची कामां, 25 कावन्सिलरांची 8 कोटीची कामां आयज जो म्हणटा पळय डेव्हलपमेंट जाल्या पळय ती कामां हांवें DMA कडेन दिल्लेली. जशें दुसऱ्यान टेक ओवर केले चेअरपर्सनान ती सगळी कामां रिटर्न हाडली आनी फक्त अमकीच आउट ऑफ 25 वॉर्ड अमकेच कोण रुलींग आहा तेंचीच कामां घेतला आनी काम करून घेतलां. आयज म्युन्सिपालिटीची स्थिती अशी आसलेली की पेमेंट घालपाक पयशे नासलेले. डेव्हलपमेंट करपाचें सोडून दी, म्युन्सिपल लेबरांक पेमेंट घालपाक पयशे नासले, डेली वर्करांक पेमेंट घालपाक पयशे नासलेले. हे सगळे पयशे हांवें रिकवरी केल्या. जे HPC आनी IOCचे पेंडींग आसलेले तेंचे जवळ जवळ 4 ते 5 कोटी हांवें रिकवर केलेले आसा. जवळ जवळ 3 वर्सां हांव चेअरपर्सन म्हणून रावलो. 3 वर्सां आयज पासून खंयचोच चेअरपर्सन रावूंक ना. हांगा फक्त 6 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान टॉपलिंग जातलें. कित्याक लागून जातलें? म्हाजे प्रूफ सांगपाक सोदता इतलेंच की हांव 3 वर्सां थंय चेअरपर्सन म्हणून रावलां. तेच एक व्हडली अचिवमेंट आमच्या मुरगांवच्या कावन्सिलर. आयज खंयचोय आमचो एक वर्कर रिटायर जावन न्ही, रिटायर जालो वेरी नेक्स्ट डे ताका सेटलमेंट करून गावता अशी हे करून दवरलेले आसा. अजून हांवें जवळ 3.5 कोटी ते 4 कोटी प्रोविडंट फंड केलेले आसा. हे अचिवमेंट न्हू. आयज हांव हॅप्पी दाजी सालगारान क्लॅरिफाय केला म्हणजे स्टेटमेंट. पयलीं सुवातेर म्हाका दाजी सालगार सांगपा जाय सप्ताचे दामबाबा टायमार जायंट बिला तेणे पयशे घेयले हांव घेवन ना इतलेच. सेकंड क्रितेश गांवकारान जॉबाचे सांगला टिचराचे. आयज समज कोणा रिकमेंड केल्या जाल्यार तेणे देवळा येवपा दामबाबा पयलीं येवन तेणे सांगपा जाय की हांवें कोणा रिकमेंड केला म्हजी कॅन्डिडेट फेल जाला म्हणून. पयशे गेले ते पयशे घेयलेच. आनी आनीक सांगपा ते चॅक दिल्या ते चॅक हांवें स्टेटमेंट केल्या तेन्ना मागीर चॅक दिला. ते म्हणल्यार पयलीं सूट आनी ड्रेस घेयले लोकां कडेन. आनी आनीक सांगपा म्हणल्यार नाजाल्यार सिटीन वच हातगाडी आहाय हातगाडी वाला विचार कोणे पयशे कलेक्ट केले.
वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दृष्टी कंपनीचेर होप फाउंडेशनान टिका केल्या. GTDCचो अध्यक्ष दयानंद सोपटेन सांगिल्ले प्रमाण कामार घेतिल्ल्या गोंयच्या भुरग्यांक परतून काडून उडयल्यात. थळाव्या लोकांक 2 दिसां खातीरच कामार घेतिल्ले, उपरांत तांकां काडून परत आपलेच मनीस कामाक लायल्यात. ह्या घोटाळ्यान पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारूय लक्ष घालिना अशें ते म्हणटात. पळयात. गोंयच्या लोकांक काडून उडोवन नितळसाणीचे कंत्राट घेतिल्ले दृष्टी कंपनीन गोंया भायल्यान घेतिल्ल्यान गोंयच्यो दर्यावेळो नितळ करपी कामगारांनी GTDCचो निशेध केल्लो. ताका होप फाउंडेशनान तेंको दिल्लो. होप फाउंडेशनाचो इनासियो परेरा म्हणटा, दृष्टी ही खाजगी कंपनी आशिल्ल्यान ते विशीं मजत करपाक आपूण असमर्थ आसा अशें पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान सांगिल्लें. गोंयच्या भुरग्यांक परत घेयात अशें सोपटेन सांगिल्लें खरें, पूण 2च दिसां खातीर तांकां घेतिल्ले. पत्रकार परिशदेक संदीप पारकर, रामचंद्र मांद्रेकार, गणेश चोडणकार हजर आशिल्ले. तो म्हणटा ती प्रायवेट कंपनीन एग्रीमेंट केला गव्हर्मेंटा कडेन आनी तेंचे कितें टर्म्स एंड कंडीशन तांकां जाय जाल्यार घेतले जाल्यार ताका येवचें ना म्हणूंक लागले. आनी एक तेणें म्हणलें उलयता की आमी बारीक समाजाचे मनीस आनी आपणें तुका आय हॅव हर्ड यू म्हणजे आमी तुका आयकलां, दुसरो कोण तुका आयकोन घेवचो ना. अरे पात्रांव, तूं टुरिजम मिनिस्टर, आमी तुका समाजाची इंचालना, तूं मोठो समाजाचो, आमी सगळे समाजाक मानता. तो आमी तुका म्हणोंक शकना न्हू, तूंच सांगता आपूण बारीक समाजाचो. वी एक्सेप्ट. आमी वी आर कम टू यू एज अ टुरिजम मिनिस्टर. तूं आमचो टुरिजम मिनिस्टर. आमी तुका समाज, आमी सगळ्या समाजांक एकेच बारेन मानता. कितें आमी सगळ्या समाजांक मानता, पूण तुका आमकां सोल्युशन दिवंक जायना जाल्यार तूं समाजाचें आनी आमकां कितें सांगता. जाल्यार आमी अपॉयंटमेंट गेल्लो दयानंद सोपटेचो, ओके, हिंगा आमच्या टुरिजम ऑफिसान. तर तेणें एक वीक लागलो आमकां ताका कॉन्टेक्ट करून हें करपाक, पूण ताणें आमकां आपयलें. सगल्या वर्करांक तेणें आपल्या कॅबिनान गेल्ले भितर. तो म्हणलो आपूण करता म्हणूंक लागलो काम तेजें. आनी आपूण पर्सनली वयता म्हणूंक लागलो बिचींचेर आनी तांकां दुसऱ्या दिसा घालता. आनी आय सॅल्यूट दयानंद सोपटे, तेणें हें काम केलें. आय डोंट नो, आय नो पॉलिटिक्स हियर. तो दुसऱ्या दिसा बिचीर गेलो, तांकां थिंगा कोणाक कामाक सांगलेलें त्या प्रमाणे दवरले आनी वी वर सॅटिस्फाय. 2 दिसांनी दृश्टी मॅनेजर येवन तांकां म्हणूंक लागलो कामाक रावं नाका, आतां न्यू कॉन्ट्रॅक्ट बिडींग काडटा म्हणून सांगलां. हांव रिक्वेस्ट करता तांकांय कन्सिडर. हांव जाणा ती यू कॅनॉट पूट टर्म्स एंड कंडिशन वेन यू फ्लोट अ टेंडर, बट मेक शुअर दॅट गोवन पीपल, आमचे गोवन जे वर्सां काम करता हिंगा, तांकां एकोमोडेट करचें कशें करून. आनी ते बीच क्लिनिंगाचे जितले पयशे मोडटा ताचो व्हॅल्यू काडचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. कोयरान भरिल्लो GIMचो वाठार निमणो सांकळी सरकारी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनीच नितळ केलो. शेनवारा महाविद्यालयाची भुरगीं भायर सरलीं आनी सगळ्यांनी एकठांय जावन बुरसो दिसपी वाठार नितळ केलो. महाविद्यालयाचो वाठार तशेंच मुखावेलो रस्तो कोयरान भरला. स्वच्छ भारताचो गजर चालूच आसा. वाठार नितळ दवरात अशे तकटे लायिल्ले दिश्टी पडटात. तरीकत थंयच हाडून कोयर उडयतात. न्हय ही आमची मानसिकताच जावन रावल्या. सांकळेच्या गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटा कुशीक ही स्थिती. कोयराच्यो घाणी सोंसू नजो. निमणे पालकांनी म्हणल्यार जाणट्यांनी करपाचें तें काम तांच्या भुरग्यांनी करून दाखयलें. GMI आनी सरकारी महाविद्यालयाच्या भुरग्यांनी पुराय वाठार नितळ केलो. गोवा 365 कडेन उलयतना विद्यार्थ्यांनी सांगलें, सांकळी पालिके कडेन साबार कागाळी करूनय ती लक्षच दिना. पळयात. नितळ भारत करात, पूण लोकांच्या भितर मात सुद्दां एक जागरूकता अशी दिसना. आनी हे तुमी आतां पळयतात, सोऱ्याची बाटली, प्लास्टीक, सगळें कितें तेंच्यांनी हांगाच उडोवन दवरला. थोडे जाणां कोण पार्टी करता आसतले, नाजाल्यार थोडे कोण तरी घरांतले खंयच्या तरी येवन हांगा कचरो उडयता आसतले रातचे येवन बी अशें. आनी हेजेर म्युनिसिपालिटी सुद्दां लक्ष दिना. लोकां कडेन एक मॅसेज धाडपाची, बाबा तुमी बी अशें जागरूक जायात. तुमच्या फुड्यान सगळें दिसता तुमकां, पूण तुमी कांयच करिना. जावचें ना तशें. जर आमकां स्मार्ट सिटी करूंक जाय खऱ्यांनीच, जाल्यार आमी सगळ्यां पयलीं कितें तरी अशी मनान भावना आसूंक जाय की बाबा आपूण आपलो जागो क्लीन करतलो. जाल्यार आनीक कितें
तुमच्या घरान जर समज कचरो जर हाडून उडयलो तुमकां आवडटलें? हो जो वाठार आसा गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट फुडें आसा थंय सकयल रवींद्र भवन आसा, ताच्या फुडें गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळे आसा. सो ह्या वाठारान एक प्रतिश्ठीत वाठार असो आसा, लोक चड येयना हांगा, बट तुमी जर पळयत जाल्यार त्या स्ट्रेचाक सगळो कचरो आसा. पूण चड लोक हांगासर येयनासल्यान लोक ताचो फायदो घेता आनी कचरो खंयूय उडोवन दिता. हांगासर एकदम सकयल मेरेन कचरो पाविल्लो आसा. सगळो पार्टींचो कचरो आसा, हो सगळो प्लास्टीक कचरो आसा. तो फाल्यां जमनी भितर गेलो जाल्यार खूब इकॉलॉजिकल हाजार्ड्स जावपाक शकता. सांखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल, खास करून तरणाट्यां खातीर देखतेणी. गोंयचो तरणो फोटोग्राफर हर्ष कामत पोर्तुगालच्या 7व्या बेनियल ऑफ लुसोफोन कल्चर्स प्रदर्शनात वांटेकार जावपा खातीर वचपाचो आसा. ताचे वैयक्तीक फोटोग्राफीचे प्रदर्शन करपा खातीर ताका आपयला. पोर्तुगालच्या मालापोस्ता कल्चरल सेंटरान 8 ते 30 मे मेरेन प्रदर्शन चलतलें. स्टोरी ऑफ अ पॉज हो मडगांवच्या हर्ष कामतीन काडिल्ल्या वेगवेगळ्या 27 सुवातांवेल्या फोटोंचो संग्रह. हर्षान एडवर्टायज फोटोग्राफीत स्पेशलायझेशन केलां. 25 वर्सां पिरायेचे ह्या तरणाट्यान वेगवेगळे कडेन ताचे फोटोग्राफीचें प्रदर्शनय केलां. ताचे फोटे राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय दिसाळीं आनी मॅगझिनांनी उजवाडाक आयल्यात. पोर्तुगालच्या बेनियल ऑफ लुसोफोन कल्चर्स गॅलरींत फोटो लावपाचो मान मेळिल्लो हर्ष हो भारतांतलो पयलो तरणाटो. पोर्तुगालाक वचपाक भायर सरचे आदीं तो गोवा 365 कडेन उलयलो. पळयात. I work mostly with landscapes, with people, with emotions, cultures. So this time what I've done is, since it's a collective exhibition of collective event of lot of artists from all over the Lusophonian world that are coming, you know, so I've taken pictures from all over India wherever I've been. Let's say Goa, Maharashtra, Tamil Nadu, UP, Bihar, Patna, Jharkhand, Himachal Pradesh, all these states I've taken one picture. It's a collective exhibition of 27 images which speak about India, and I've titled it The Story of a Pause. Like this is like a Story of a Pause version 2, only because for me that pause says a different story. Every picture has a story to say. आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पावसांतले हुंवारी उदक वचपा खातीर दिवचले गांवकार वाड्यार बांदिल्ल्यो खोळुल्यो थळाव्या खातीर धोक्याच्यो जावन रावल्यात. दिवचल पालिकेचें हें काम खोळुले वेवस्थीत पुरूंक नात. ताका लागून रातच्या वेळार अपघात जावं येतात. हें काम बेजबाबदाराचें केलां असो थळाव्यांचो आरोप आसा. पावसांतले हुंवार उदक व्हांवून वचपाक लागून बांदिल्ल्यो ह्यो खळुल्यो वेवस्थीत बांदूंक नाशिल्ल्यान लोकांचो पयसो फुकट गेला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. पावसांत ह्यो खळुल्यो भरून व्हांवतात आनी ताका लागून वाहन चालकांक कसरती करीत गाडयो धांवडावच्यो पडटात. खळुल्यांतल्यान प्लास्टिकाच्यो पोतयो आनी कोयर व्हांवता. ताचे कडेन पालिकेचें लक्ष ना. कांय कडेन ह्या खळुल्यांतल्यान उदकाच्यो पायपलायनी व्हेल्ल्यो दिश्टी पडटात. हे जे पायप जे आसा हे पायप म्हाजे हे पायप दिता म्युनिसिपालिटी वर्करांनी येवन झाडू मारता कोयर हांगा लागीं घातलो आनी ह्या कोयराक तेंच्यान उजो पेटोवन दिलो. उजो घालिना फुडें ह्या पायपाक उजो लागलो. पायपाक उजो लागना फुडें तितून फवारो सुरू जालो आनी सायडीची उदक भायर सरल्या उपरांत सायडीची पायपां आसा ती वाचवली जाल्यार ती बीन सगळी जळोन वयतले. हे जळले पायप 16 तारखेक 25 तारखेक सारके केला. ते बीन अर्दे सारके केले आतां परमनंट सारके जावना. हांगासून तें उदक ह्या परत लिकेज जाता. हे उदक लिकेज जावपाची थांबपाची गॅरंटी दिसना म्हाका. तेन्ना विचार करिनासतना ज्यो खळयो बांदल्या ह्यो आनी हे पायपाचे जॉयंट आसा पयली सायडीक आसा हे सायडीक फूल कॉन्क्रीट करतले आतां. हे कॉन्क्रीट पायप जर सारकें करतलो जाल्यार हे कॉन्क्रीट फोडचे पडटले. हे सायडीचे कॉन्क्रीट फोडूंक जाय आनी हे मदले सबन कॉन्क्रीट फोडूंक जाय. त्या शिवाय हे पायप चेंज करपाक मेळचे. तेन्ना हेचेर विचार करिनासतना हे पायप वेस्ट ऑफ मनी म्युनिसिपालिटीन केल्लो आसा हेचेर विचार जावचो. हे जे कितें केलां तेजेरूय विचार जावचो. आनी खळयो ज्यो आसा ह्यो जाता तितले बेगीन पॅक करून उडोवचो. ह्या खळयांची अजिबात गरज नासली कारण हे उदक ऑटोमॅटीक नॅचरली व्हांवतालें उदक आनी कांय त्रास जालो कोणाच्या बरेपणान खळयो बांदल्या हें आमकां आयज पर्यंत खबर ना. कित्याक आमकां तर ह्या खळयेची अजिबात गरज ना. खळी आहा ती इतकी धारदार आनी इतकी डेंजर आहा की एक्सिडेंट जावन भितर पडत जाल्यार तो शुगर मरतलो. हांगा जर खळयेची गरज आसा म्हण आमी कांय सांगूंक नासलें आनी आमकां गरज आसा अशें दिसूंक नासलें कित्याक ते आसलें ते तरी लेवलान निदान देवांक मेळ्ळा.
हे गुणे बीन बरे असले थंय बरें देवांक मेळटाले. अशें आसतना सुद्दां तेंच्यांनी खळी बांदली पूण तेचेर वयर कांय धापणेय घालपाची तयारी दिसना. आनी हें कितें केलां पळय ताका कांय तेंच्यांनी कांय करूंक ना. ते आपलें काम केलें आनी गेले. लोकमत हांगा दोग तीग जाण पडले. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकर. साखळी कुडणेच्या देवी सातेरी देवस्थानाचो वर्सुकी दीस तशेंच श्री महालक्ष्मी कुडणेश्वराची जात्रा व्हडा उमेदीन मनयली. सातेरी देवस्थानाचो वर्सुकी दीस 20 एप्रिलाक जालो जाल्यार कुडणेश्वराची मंगळारा 23 वेर सुरू जाल्ली जात्रा शुक्रारा 26 तारखेक जात्रा सोंपली. ह्या निमतान नव्या धोंड्यांची मान्यताय, देवीक व्हड भरप, हरवळीच्यान रुद्रेश्वरा कडल्यान भेटी स्विकारप, होमखणान मंत्राग्नी आनी भक्तांचे तळयेर वचप, होमखण आनी उपरांत कौल प्रसाद ह्यो कार्यावळी 23 वेर जाल्यो. झेले फातयो विकपी फुलकारां, खेळण्यांचे आनी खाज्यांचे मांड, च्यायेचीं हॉटेलां, भुरग्यां खातीर खेळपाच्यो गादयो, कोल्ड ड्रिंक्स अशी पारंपारीक दुकानां मांडिल्लीं. देवीच्या आंगावेली फुलां आनी फळफळावळीची पावणी जाली. उत्सव कसलोय आसूं, नाटका बगर ताका पूर्णताय येच ना. कुडणेश्वर देवस्थान समितीनय नाटक मोग्यांक 3 नाटकांचें खाद्य दिलें. शिवरायाचा सिंह हरपला हे नाल मोरेचें आनी हे बंध रेशमाचे ह्या रणजीत देसाईन बरयल्ल्या रामदास परब दिग्दर्शीत नाटकांचो तशेंच धुकल्ली मोगाची गाडी शिरकली ह्या नाटकान रसिकांची मनरिजवण केली. पळयात हे बंध रेशमाचे नाटकांतले कांय संगीतमय खीण. कुडणेच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.